देव बरी सांज दी मोगाळ बाबुळिंदो सगळ्यां तुमकां उपकार मिसांत आमी आतां वेस्पर कोत्तेले हांव वेस्पराचो दीस आमचो आयज आनी फाल्यां आमची परब आयचे मांडावळ करपी रेजिना मोनीस सॅक्टर कितें भाशेन तांचे बसत मागुया आमी आनी आयज वाडदीस समोरता मिलेना मेंदीस ताचे पासत मागुया उगडास करुया जाका आमचे मागणें चड गरज जी बोलिकेंत आहान घरा लागीं इगोजेला येवंक जायना तेजे लागीं पण आशेतात मिसाक येवपाक तांचोय उगडास करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सव्या आसूं. मोगाच्यानो सगळ्या सुवात्यांचेर दिव्यांग बाबा भयणींक बागा घेवंक आनी तांकां सगळीं सोंपेपणां फावो करूंक आजुनूय आमच्या समाजांत एक सोंपणूच उरल्या. तांच्या दिव्यांग परिस्थितीक लागून आमी तांकां समाजीक आर्थीक राजकारणीक शिक्षणीक तशेंच धर्मीक आनी हेर वेगवेगळ्या मोळार पयस दवरल्यांत. ह्या संदर्भांत आयच्या नोवेनाचो विशय दिव्यांग बाबा भयणींक बागा घेवन तांकां बोरवांशान भरूंक आमकां उस्कायता. तांकां समाजांत मिसोल करतना आमची वागणूक चुरचुऱ्यांची करून दिवपाची न्हय पूण हो तांचो मुळावो होक आमी तो मेळोवन दिवंक आमची जबाबदारी. जेजून समाजांत पयस दवरलेल्यांक अदीक करून त्या काळाच्या दिव्यांग बाबा भयणींक मानाचो आनी मनीसपणाचो दर्जो दिलो. दिव्यांग मनशांक पयसावप म्हणल्यार देवाचें उतर आनी मनीसपणाचो दर्जो न्हयकारप. तशेंच आज आमी आपलें जिवीत देवाक समर्पीत केल्ल्या अस्तोऱ्यां पासत मागताव. जेजूचो वावर ती आपल्या त्यागी जिवितांतल्यान मोगान आनी सेवेन ल्हानां दुबल्या सोवें बांदतात. हें आपोवणें सगल्यांक सांगाताक घेवन चलूंक आनी जिवंक पवित्र सोबेन अदीक आनी अदीक रुजून येवंक आनी पवित्र सोबा सगल्यांची हे सोत आमी जिवंक ह्या मिसाचे भेटेन सा फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून मागुया. आनी मिसाचो आमकां फात व्हड मेळचे खातीर सुरवात करतकूच आमी देवाच्या फुड्यांत पातकी म्हूण ओळखून घेवया. प्राचिताच्याच मनान आमी ह्या सांजेच्या प्रार्थनांत वांटो घेतल्या. तुमच्या मुखार पुस्तिका दवरलेली आसा. पवित्र सभेचे मागणे पान 424 424. स्तोत्र आमी म्हणटा आसतना पयलीं दावे वाटेन आसात ती म्हणटली आनी दुसरे पावटी उजवे वाटेन आसात ती. मोज्या काळजा सारके हांव तुमकां गोळी दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी कोरे शिकोवणेन पोसतले.
सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नावांची स्तुती करात आता आनी सदांकाळ. सर्वेस्पराचे नांव उर्चीत जावं उदेंती तावन उस्तोमते पर्यंत. सर्वेस्पराचे नांव उर्चीत जावं. उजवे वाटेन सगळ्या राष्ट्रावर सर्वेस्पर सर्वेस्परा आमच्या देवासारको कोण आसा. आपले सोत्रे तो चढून बसला. गुंजतान म्हणून घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर दोतोर मारता. बसया. खालत्यांक तो दुलींतलो उबारता. दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरां बराबर ताका जागो दिता. आपल्या पोरजेच्या कुंवरां मदें ताका बसयता. वांसटे बायलेक भुरग्यांची आवय करून आपल्या घरान दादोशी करता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गवळी दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी कोरे शिकवणेन पोसतले. दुसरें स्तोत्र आमी घेतले. हांव सर्वेस्पराची स्तुती करून बराबर सगळीं दुसरें प्रतिगान गावया. हांव म्हज्या शेळयांक चोरयतलो. वाट चुकलोलीक नीट मार्गार हाडटलो आनी सांडलोलीक सोदून काडटलो. राजकारभाऱ्यांचेर विस्वास दवरूं नाका. ओसूक चोयंबाच्या मनशांचेर पातयेवन रावूं नाका. तुका सोडूंक तांकां तांकना. प्राण सोडलो म्हणटोच तो बाबडो दुल्लींतलो आयिल्लो दुलीन परतून वेता. त्याच वेळार सगल्यो ताच्यो मांडण्यो फिसकुटून गेल्यो. सर्वेस्पर सदांच कोऱ्या उतराचो दुमाळो भोगतल्यांक खातीर तो नीत करता. भुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता. कैद्यांच्यो सांकडी सर्वेस्पर तोडून उडयता. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर रापुरबाय करता. पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता.
सियोना जो पिणकेचे पिणके तुजो देव, तोच सर्वेस्पूर राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आता आनी सदां सदां काल आमेन. दुसरें प्रतिगान. हांव म्हज्या शेड्यांक चोरयतलो, वाट चुकलोल्यांक नीट मार्गार हाडटलो, आनी सांडलोल्यांक सोदून काडटलो. तिसऱ्या प्रतिगाना फाटल्यान आमी देवाची वाखाणणी करून गीत गायतले. हांव E9 गायनाच्या झेल्यार. E9 पेज 82. जो आपल्या शेड्या पासो जीव दिता, तोच बरो गोंडी. E9. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करा. देवाचे पदवेन बांदलोले मळो पळेवून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची व्हडली वर्ती कर्तृत्वांनी हाडून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची सोर नाशिल्ली महिमा सोमरून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. शिंगां गाजोवन विनिकी नोऱ्यो वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. घुमट धरून कुशलकायेन बुरकोटून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सितार धरून वेणू वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सणसणीत टिणटिणीत कांसाळ्याचे सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवान तुमकां जीव प्राण दिला. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात.
देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाकाणी करात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तिसरें प्रतिगान. जो आपल्या शेळ्या पासत जीव दिता तोच बरो गवळी. उबे रावया. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा आमची कालती मागणी दयेन आयकून घे आनी कोश्तां दुखींनी वळवळटेल्यांक आदार दी. जे पुताचे येण्या वरी आमकां बुजवण मेळूं आनी आदल्या कोटेपणान आमी परतून बसटोंक निर्मी नाका. हें आमी मागता आमचे सुम्या जे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जे आतां राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेसेच्या मुलाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताचे पालांतली एक कोंबरी उपजतली. ताचेर सर्वेस्पराचो ओत्मो देंवन येतलो. जाणव्याचो आनी विवेकाचो ओत्मो तो, बुद्धीचो आनी पोदवेचो ओत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो ओत्मो तो. तो वयल्या वयर पळोवंक नियानीत करचो ना. लोकांचें आयकोन तो फॉर्मान मारचो ना. पूण प्रमाणीकपणान तो दोलदिऱ्यांक नीत करून दितलो आनी प्रितुमेच्या ल्हानवीक कालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो शोब निस्तूर मनशांक मार घालची बोडी. एक उतर उलोवन तो कोटे मनशांचो नाश कोत्ता. प्रमाणीकपण ताच्या पेंगटाचें आंगलें आनी सोत ताच्या कोमराचो पोट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाताक जेतात आनी बोयकुडलो बिबटे वागाची कुशीक आड पडूंक फाटीं सरोना. आनी पाटकुलो आनी शिवेंचें पोर बाराबोर वेतात आनी एक सोपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आस्वेल इश्टागोतीन भोंवतात आनी तांची पोरम एकठांय निंतात. आनी शिव बैला भाशेन तोंड खाता. दुदाचें भुरगें सोरपाचे दोलीशी खेळटा. सोपुल्लें भुरगें फुरशेच्या बिलखांत हात घालता. म्हजे आखे पवित्र पर्वतोर तीं कांयच वायट करिनात वो नुकसाण दिनात. दोयऱ्याक उदकाची बोटी येता तशें सर्वेस्पराचे ओळखीन सगलो देश बरोन येता. ते दिसाक जेसीचे पाल सगल्यांक परजूंक एक कुणा कोशी उबें रावतलें. सगलीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी तांचें गोर मोमेवंत जातलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगलीं म्हणुया. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार. राजाच्या पुताचे हातांत घाल असो तो नियातीन तुजे पोजेची मनसुबी करतलो आनी तुजे दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताचे कालार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती.
चोंद्रीम आसा सोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दोर्यातान दुसऱ्या दोर्या पोरयान नोयस देगेत तावन पितुमेच्या शिम्या पोरयान चलता ताजी राजवट. जबाब: सोडवंदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब: सोडवंदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताजें नांव वोट जावं आनी सुर्या तोगो सोद तें तोगूं. पितमुची सोगलीं कुलां ताका लागूं आपूण सोडोय म्हणटलीं. सोगलीं राष्ट्रां ताची नांव वयर काडटलीं. जबाब: सोडवंदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गाराक उबी रावया. Joy, 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 sobespora. Joy, 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 sobespora. 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 पोले आमचो सोमी आपलें बोल दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो. Joy, 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 sobespora. Joy, 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 sobespora. Joy, sobespora, joy, sobespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. एकदां पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन बरोवन जेजून म्हणलें, बापा सर्गांत पृथ्वीच्या दुनिया हे वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्याय आनी सुपुल्ल्यांक ते उक्ते केले म्हूण हांव तुका वाखाणटां. ओय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हजे बापान म्हज्या हातांत घातलें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगोर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगोर पूत आनी बाप दाखोवन दिवचे पुताक खुशी आसो तो मनीस. आनी आपले शिसा वाटेन वळोन ताणें म्हळें, तुमी पळयता तें पळयतले दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगता, तुमी पळयता तें पळोवंक जाय ते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकता तें आयकूंक ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. थोडे आमची मागणे वेळार देवाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी दिव्यांग मनशांक भावार्थाची शिकवण दिवंक वावुरतना तांकां भावार्थ समजून घेवंक सगळीं सोंपेपणां फावो करूंक देवा लागीं मागुया. ल्हान बापा, हे मागणे करता तुका. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी दिव्यांग मनशाचे हक्क कायदो 2016 समजून घेवंक तो चालीक लागूंक आनी अशे दिव्यांग मनशांक समाजांत सोंपेपणान फावो जावंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Jesus.
दिव्यांग मनशाचें बरेपण उदरगत आनी होक राखूंक दवरतल्या शिकोवप्यांनी, सांबाळ करतल्यांनी आनी समाजीक वावर करतल्या संस्थांनी खऱ्या मोगान तांची सेवा करूंक आनी ह्या तांच्या वावरांत देवाचो आदार आनी सांगात तांकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. देवाक आपलें जिवीत समर्पीत केल्ल्या उस्तुऱ्यां पासत मागुया. आपणे स्विकारलोल्या आपुणे उद्देशी ती देवाचे वर्ते मोहिमे पासत वावरूंक तांकां दैवीक मोजत आनी बळ फावो जावंक म्हूण देवा लागीं मागुया. नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजून म्हणलें आमकां जिंदो गुथेक म्हज्या नांवान एकठांय जातात आनी मागतात थंय हांव आसा. आमी हांगासर एकठांय जाल्या आयच्या दिसाक हो निमणो दीस आमच्या नोवेनाचो भाग्योत फ्रांशेवेराच्या मानाक हे वेळार आमची मागणी तुका उबारल्यान सेबा ते आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बेटोने वेळार गान घेवया C4 पेज 29 C4. आमची पाखां दोन काडून निर्मळ काळजां तुका ओपूं. देवा आमी तुज्या मोले सदां करूं शांती करूं. देवा आमी तुज्या मोले सदां करूं शांती करूं. आसा जेजू, तुवें दिलो पुर्तुसो. आसा जेजू, तुवें दिलो पुर्तुसो. Porque tuka aspitona, wawatoka tuka beto. Sosa somo upaporo, tuje tuka papapapo. Sosa somo upaporo, tuje tuka papapapo. Asa Jezu, tu és Deus por todos. Asa Jezu, tu és Deus por todos. म्हजे भाव भयणींदो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे तुमच्या आत्म्याने बलिदान आपल्या मनाने महिमे आमच्या नंतर ईश्वराच्या सोर्गेश्वर मानव. दयाळ बापा, कालते काळजांनी मागण्यांनी देणे आमी तुका भेटयता. आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुतीन तूं आमकां आदार दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सर काडे आनी सताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें जें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें सासणीक तरावण्याचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीस रात आमी आशातान बसायले जाणें तो गोंयवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवतां बराबर सर्गीचे सल दलबारां सांगाती मोहिमेश कितोन आमी निरोतोरी गायता. बापा कोरोस तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित करून मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपले कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेशपुरी जाण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हजें उगडासा करात. भावार्थाचो गुटपोरगो तुया. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केलें तुका आमी तुका दिन वाचता. आनी जेच कुळार रगत शिवतेल्या आमास मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले चे पयसुबेचो उगडास कोर आनी लेव आमचे भाग्योन बापा. फिलिपनेर आमचे गोंडी बापा. सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा. आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रित्मोगान वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो बरवास धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूत कोर ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्ताक जे पडजोडीत मुकाम आपण फाव कोर आमा समेस्तांची दया करा मागता आंकवा मरे देवाची माई संगाती बागेवन झुजायचो पोती बागेवन दोता बागेवन जेवाज आनी सूर्य काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाचे सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कोर जेजू क्रिस्ताचे पुतर त्या जेजूर वी त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान सुरपदवेदार बापा सुरवंदनांनी भोयवो तुका सासनाच्या सासना आमच्या सरुणराच्या नेमोनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां यो तुजी कशी सरकार जाता ती संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिराय जायत दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या तोशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडो दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार दयाकण जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरणरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवां शानोत रेखता तर आमकां जुदार काकुती सुरपात कळी सुटोय आनी सुरा कातांतली वाटाय स्मेस क्रिस्ता तुवें जे दोता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तुस तिका एकोडान सांबाळ सोशेत राजभोग चलयताय सासनांच्या सासनाक स्मेची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया देवाची श्री संवसाराचे पाप काडिल्ले शिकागत कोर देवाची श्री संवसाराचे पाप काडिल्ले शिकागत कोर देवाची श्री संवसाराचे पाप काडिल्ले हो जेजू इद्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयां खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
समजूं आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन.
उबे रावया. मारेचें तुस्त गीत आतां आमी गायतल्या. आमच्या मागण्याच्या पुस्तकार 427. W16 आमी सगळीं बराबर गीत गायतल्या. सगळ्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर सगळ्यांक हांव सोगूट जालो. W16. Sotmo सर्वेस्पराक वाकंटा म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकंटा म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. ताणें ल्हानवीक चाकुनीची दीस घाली सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सगळीं म्हाका केल्ली अजापां पवित्रची सदां उरची ताचें नांव. ती भक्ती करतल्या ताय आमचो देव पिणके पिणके काकलू दया दाखयता. आपलो बळिश्टा तूं बारून सर्वेस्पोर काळजान मोनान गरदरतल्यांक धांवडायता. पदवेदारांक सुद्रा वयले शेवटिता. दानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. भुकेलोल्यांक नादूस करता देण्यांनी. क्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. उगडास दवरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायेलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या दुपुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी आत्म्याक आदि आतां आनी सदां सदांकाळ. महिमा बापाक आनी पुताक आनी आत्म्याक आदि आतां आनी सदां सदांकाळ. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकंटा म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकंटा म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोटा. सगळीं बराबर. सगळ्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर सगळ्यांक हांव सोगूट जालो. प्रार्थुया. प्रेतचे बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तें दिलां त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजू क्रिस्ता कुडी रोगताचे गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगळीं बसया. हॅपी वेस्पर सगळ्यांक. फाल्यां आमच्या पात्रोणाचें सान फ्रांसीस शावेराचें फेस्त. चोथरा आयदोरची फकत एक मीस जातलें. सकाळीं 8 वाजता. तर 8 वाजता सगळ्यांनी
परबेच्या मिसाक हाजीर जावचें. हांव जाणा तुमी जायतीं जाणां ओल्ड गोवा वयतात फाल्यांच्या दिसाक. जाता ते भाशेन फाल्यां सगलीं बाराबर मिसाचे भेटेन हांगासर इगर्जेंतूच वांटो घेवया आनी त्या उपरांत मागीर तुमी तुमच्या फेस्ताक ओल्ड गोवा वेचें. आयज आमचे मदें उलोवपाक दिव्यांग म्हणल्यार हँडिकॅप्ड वा डिफरंटली एबल्ड हांचे विशीं आमचे लागीं उलोवपाक तानिया कुतो आयज आमचे बराबर आसा. ताका आमी आमचे मदें येवकार दिता आनीक हें उलोवप आमी बरे भाशेन आयकुया. आमी सगलीं बरे भाशेन आसा, आमकां कसलोच हँडिकॅप ना. आमी बरे भाशेन चलता, बरे भाशेन धांवता, बरें आयकूंक येता, बरें उलयता. पूण जायतीं जाणां हे भाशेन डिफरंटली एबल्ड जाल्लीं आसात. तांचे सवय आमची वागणूक कसली, तांकां कितें आमी करूंक जाता, कशे भाशेन आमच्यान तांकां पावोवंक जाता हाचे विशीं तानिया आयज आमचे लागीं उलयतलें. आपणा विशीं तेंच तुमकां सांगतलें. येवकार तानिया तुका. देव बरें करूं फादर, तुज्या येवकाराक ह्या तुमच्या फिरगोजेंत आनी सगल्यांक बरी सांज आवडेता. तर हांव तानिया कोतो आनी हांव एक स्पेशल एड्युकेटर जे ओल्ड गोवा सेंट झेवियर्स अकॅडमी ह्या इस्कॉलांत, इट्स अ स्पेशल स्कूल, त्या इस्कॉलांत हांव शिकयतां एज अ स्पेशल एड्युकेटर. I am also a psychologist by profession. So, आतां फुडलें शिकप करूंक हांव म्हजें M.Ed in Special Education जे कोलकाता हे युनिवर्सिटीन हांव म्हजें फुडलें शिकप करतां. तर आयज जो विशय तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरूंक सोदतां तो खेरीत भाशेन चड खाशेलो म्हज्या जिवितांत. पर्सनली इट्स व्हेरी नियर अँड डियर टू मी. सो हो सोवेक म्हाका फावो केल्ल्या पासत हांव फादराक दिन वाचतां. तुमचे मुखार ही थोडीं उतरां जे म्हज्या जिवितांत हांवें अणभवलां, हें म्हजें अणभव तुमचे फुड्यान हाडूंक हांव प्रयत्न करतलें. तर दिव्यांग जे फादरान म्हणलां, दिव्यांग, ओके, चिल्ड्रन ऑर पर्सन वीथ डिसेबिलिटीज. तुमकां कितें कशें दिसता दिव्यांग म्हणजे कितें? तुमकां कितें कशें दिसता? दिव्यांग म्हणजे कोण? Someone who doesn't live a normal life. Anybody else? तुमच्यान आन्सर दिवंक जाता. तुमच्या मना प्रमाणे दिव्यांग म्हणजे कोण? A person with disabilities. Okay, what is disability according to you? Disability म्हणल्यार कितें? Disability. ओके, जो नॉर्मल आमचो भाव म्हणटा जे नॉर्मल मनशान करूंक जायना, जाता तें तांच्यान करूंक जायना. सारकें? सारकें. तर हांव म्हणूंक सोदतां, आतां गायन मंडळ आनी आमचो भाव काय बरो गिटार वाजयतालो, म्हज्यान जायना. एम आय डिसेबल्ड? म्हज्यान जायना तें करपाक. तेज्या लागीं तें घडटा, म्हज्या लागीं जायना. ती इतले मधूर ताळ्यान गायन करतालीं, म्हज्यान करूंक जायना तांचे भाशेन. एम आय डिसेबल्ड? हांगासर जायतीं जाणां आसतलीं जांकां स्विमींग करूंक येयना, पोवंक येयना उदकान. इज इट डिसेबिलिटी? जायना न्हू, करूंक जायना. जायना म्हणजे डिसेबल्ड. येस ओ नो? येस. So somewhere we all are having disability. आमकां कितें ना कितें उणें आसा आनी ताकाच लागून आमी ते फिल्डान डिसेबल्ड.
ओके जेन्ना आमी एक डिजेबल्ड अशें म्हणटा डिजेबल्ड पर्सन हू इज हॅविंग डिजेबिलिटी म्हणजे चलूंक येना चलूंक जायना सारकें आयकूंक येना पळोवंक येना दिश्टी पडना विजन हे नदरेन आमी पळयलें जाल्यार आमी म्हणटलीं दे आर डिजेबल्ड कॅन यू चेंज द स्लायड दिस द नेक्स्ट वन ओके सो हांगासर आमी जेन्ना म्हणटा फिजिकल डिजेबिलिटी विज्युअल डिजेबिलिटी हियरींग इंटलॅक्च्युअल एंड मेंटल डिजेबिलिटी आतां हेज्याहून जायते भाशेन आसा पूण हे कॉमन आसा ते तुमच्या दोळ्या फुड्यान हांवें दवरल्या ओके डिसेबिलिटी जेन्ना आमकां दिसता त्या मनशा कडेन चलूंक जायना ओके विजन लॉस कुड्डो जे आमी म्हणटा सादे उतरांनी कुड्डो दिसूंक येना आयकूंक येना बेरो ओके एंड इंटलॅक्च्युअल जे मोनान जोड जे नॉर्मल पर्सन एज वी से नॉर्मल पर्सना कडेन शिकूंक जाता ते तांच्या लागीं घडना वो तांकां खूब वेळ लागता शिकूंक ओके दॅट इज कॉल्ड इंटलॅक्च्युअल डिसेबिलिटी नेक्स्ट मेंटल डिसेबिलिटी जांकां जायते तरेचे दुसरे डिसऑर्डर्स आसा ओके नाव हे मेंटल इंटलॅक्च्युअल डिसेबिलिटी कूड बी जे जल्मान तावन जाता ओ जोन जावन जाता अप टू द एज ऑफ 18 ओके 18 वर्सां पिराय पयली हें घडोवन येता कन्सेप्शन टील द एज ऑफ 18 18 वर्सां मेरेन तेच्या उपरांत ना पूण 2 फॅक्टर आसा दिस इज वन कॅन बी बायोलॉजिकल ओके वन कॅन बी जेनेटीक थ्रू बर्थ आनी सेकंड जे एनवायरमेंटल फॅक्टर्स म्हणजे एक्सिडंट जावंक शकता एक्सिडंट जावन ताका दोळ्याची विस्त गेल्या जायत ओ तेजो एक पांय कातरला जायत सो हे तरेच्यो डिसेबिलिटी जे एनवायरमेंटल फॅक्टर्स म्हणूंक जाता ओके सो दीस आर सम ऑफ द डिसेबिलिटीज वीच वी हॅव चेंज द सायड नाव देर आर सम मिथ्स एंड फॅक्ट्स नाव मिथ्स इज वॉट people with disabilities are not capable are not capable we say they are not capable जायना तांचे लागीं जायना जे नॉर्मल मनशां करूंक शकता पळय ते ओके दिस इज रॉंग दिस इज मिथ ओके एंड द फॅक्ट इज people with disabilities are capable and contributing members of society okay they are capable this is what I am here today to tell you हेच हांव तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक सोदतां जे म्हज्या अणभवांतल्यान जे म्हजे फुड्यान म्हजे भुरग्यांक जे हांवें दुसरे तरेन पळोवन तांकां तांच्या फुडाराक पावयल्या ओके सो दिस इज द फॅक्ट दॅट दे आर केपेबल ती दुसरे भाशेन करूंक शकता जे आमी करूंक शकता ते भाशेन जावचें ना ओ टायम ते भाशेन फास्ट जावचें ना पूण ती करूंक शकता तांचे लागीं घडटा दिसूंक येयना आसतना पासून व्हडल्या दर्ज्याचेर पावंड्याचेर पावल्ल्या मनशां आसा ओके सो दीस इज द मिथ दॅट वी हॅव चेंज द स्लायड नाव डिसेबिलिटी रायट्स आमकां सगल्यांक रायट आसा रायट्स वी ऑल हॅव रायट्स dignity in the society yes we have the freedom to live why not a person with disability तांचे रायट्स तांचे हक जे आमी म्हणटा आमकां नॉर्मल एम आय गिवींग दॅट रायट टू द पर्सन विथ डिसेबिलिटी दिता तांकां आमी तांचो हक तांकां हाडटा आमच्या फुड्यान ओ तांकां भितर घरांनी बंद करून दवरता कित्याक लागून डिसेबल्ड मोनान जोड पिसोतो
ही उतरां आमी वापरतात. तो पिशाचे स्कुलान वयता, तो हँडिकॅप स्कुलान वयता, ताजे कडेन जायना, जावचें ना, ताका सदांच सपोर्ट जाय. ताजी आवय बापूय मेल्या उपरांत ताचें कितें? असलीं क्वेश्चनां आसा. अशीं आमी म्हणटात. These are fact that we say we have in our life. तांकां पळोवन आमी हें पाचारतात. Now, what are we supposed to do at this parish level, at the community level? कितें करूंक जाता आमच्या? कोणूय a person with disability, first certification. तांचे रायट म्हणल्यार तांकां सर्टिफायड करप, जे IPHBन आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान एक सर्टिफिकेट करता तेंचे टेस्ट करून दॅट द पर्सन इज इंटलॅक्च्युअल डिसेबल ऑर हियरींग, ताका आयकूंक येना ऑर ताका विजन लॉस आसा, असल्यो सर्टिफिकेट जाता. आनी हांगासर आमचो वावर तांकां ते दर्ज्यार पावून एक सर्टिफिकेशन करपाक, आमचो आदार तांकां दिवंक, सर्टिफिकेट करपाक. सर्टिफिकेट जाल्या उपरांत तांकां सगळे सुविधा जी मेळोंक जाता ती घेवंक जाता. मिन्स दे कॅन गो टू अ स्पेशल स्कूल. ओके, स्पेशल स्कूल इन गोंयांत जायतीं स्पेशल स्कुलां आसात. अँड as we hear lot of about inclusion in the school, regular school inclusion जाता. inclusion म्हणल्यार जो उणे मोनाचो आसा त्या भुरग्याक एक रिसोर्स रुमान धाडटा आनी ताका थोडे एक्स्ट्रा एटेन्शन दिवन तो सेम पेपर एग्जाम आन्सर करता. ओके, सेम पेपर एग्जाम आन्सर करता, सेम मे बी अ लिटल हाफ एन एक्स्ट्रा कन्सेशन इज गिवन टू हिम. ओके, सो स्पेशल स्कुलां आमच्या गोंयांत जायतीं आसा. आनी कारितास गोवा, इफ यू ऑल हॅव हर्ड अबाउट दीस, कारितास गोवा हॅज अ प्रोजेक्ट देर इन ओल्ड गोवा, सेंट झेवियर्स अकॅडमी, ज्या जाग्यार हांव एक टिचर म्हणून वावर करतां. तेवूय बीन एक स्पेशल स्कूल. सगळे भाशेच्यो डिसेबल्ड पर्सन्स आर केटर्ड ओवर देर. ओके, ल्हान पिरायेक सावन तांकां धाडूंक. आतां तुमचे फिरगोचेन तुमचे सरभोंवती असलीं भुरगीं आसा जाल्यार तुमी कितें करपाचें? ओके, फर्स्ट टॉक टू द पेरंट्स. तांकां आवय बापायक लॉस दिसता सांगूंक, सोबे माजार सांगूंक लॉस दिसता. ओवर देर इट इज यू हू हॅव टू गीव युअर हँड. ओके, तांकां पयलें सर्टिफिकेशन इन IPHB सर्टिफिकेशन करून तांकां त्या इस्कॉलान एडमिशन करप. ओके, this one school is there in Old Goa, St. Xavier's Academy, run under Caritas. It is under Caritas Goa. Second, another school which is there that is only for deaf blind. Okay, deaf blind म्हणजे कितें? दोनूय डिसेबिलिटी आसा. ती डेफूय बीन आयकूंक येना तांकां आनी पळोवंकूय जायना. सो असले स्कूल 2 जाग्यांनी आसा. One is in North Goa and one is in South Goa, deaf blind. That is also run under Caritas. Okay, आता ह्या भुरग्यांक त्या जाग्यार कित्याक व्हरूंक जाय? कित्याक थिंगासर दे आर ट्रेन्ड इन द स्किल्ड. देर आर टिचर्स हू आर ट्रेन्ड. आतां डेफ आनी ब्लायंड दोनूय तांकां आसा. सो कशें शिकोवपाचें, कशें तांकडे उलोवपाचें. सो असल्यो टिचऱ्यो ज्यो आसात त्या जाग्यार ज्यो ट्रेन्ड आसा, सो थिंगासर शिकून ती फुडल्या पांवड्यार मागीर कितें करपाचें? सेंट झेवियर्स अकॅडमी वन स्कूल, another school for deaf and blind. After that what? Yes, there is another center under Caritas Goa that is called Divya Sadan. Divya Sadan, hangasor ji adult person with disabled they are catered to. म्हणजे तांकां त्या जाग्यार व्हरून तांचे होक तांकां चिंतूंक जायना. ओ आमी जेन्ना आमकां म्हणटा न्हू आमकां जाय तशें आमी करूंक जाय, आमचें डिसिजन आमी खूद घेता. करेक्ट?
वेन वी कॉल आर सेव नॉर्मल आमी आमचे डिसिजन खूद घेता काय ना घेता तांकांय घेवंक जाय आसता काय ना आसता सो ओवर देर दे टेक देयर ओन डिसिजन वॉट टू डू वॉट आय हॅव टू डू वीथ माय लायफ ओके सो थिंगासोर त्या जाग्यार तांकां ती भाशेन शिकोवण फावो करता आनी मागीर ती वावराच्या जाग्यार वयता जे परी आमी जेन्ना आमी शिकून आमी स्कील ट्रेनींग घेवन आनी आमचो खूद वावर आमी डिसायड करता आमकां हे जाग्यार काम करूंक जाय हे दीस इज द सर्वीस दॅट आय वॉन्ट टू डू सिमिलर वे दे आर ऑल्सो टेकिंग डिसिजन ऑन दीस क्लियर नेक्स्ट नाव आय स्पोक अबाउट सर्टिफिकेट करूंक जाय म्हणून तांकां कित्याक लागून सर्टिफिकेट करूंक जाय because of the schemes they have special schemes for them okay so they are given concession every month they are given some amount so this is just to for what is this needed कित्याक लागून गरजेचें हें तांकां कित्याक तांचें जिवीत एक सुटावें करपाक ओके सो गव्हर्मेंट स्किम्स एंड बेनिफिट्स सर्टिफिकेट ना बेनिफिट्स ना okay so very important is certificate so reservation they get reservations there are reservations in government job okay sarkari nokri मेळोंक शकता तांकां there are other places where like for scholarship if they want they are very good some are high functioning आमच्याहून जायना पूण तांचे कडेन घडटा शिकूंक so scholarships are given so that they can achieve their higher education then assistive devices like hearing aid तांकां आयकूंक येना तांकां हियरींग एड पार्शल दिसती पडटा मातशें दिसती सादारण दिसती पडना ब्लरी विजन सो दे आर गिवन ग्लासेस सो दीस आर असिस्टीव डिवायसीस some wheelchair are provided cane sticks which are provided for them so because of this certification they can avail the schemes तांच्यांनी घेवंक जाता change now inclusion आतां आमी आमचे फिरगोचेक पळयलें जाल्यार ह्या तुमच्या गांवांत कोणूय अ पर्सन वीथ डिसेबिलिटी इज देर प्रेजंट फिजिकल मे बी इज ही एबल टू कम वेरी फ्रिली जातलें ताच्यान इगोर्जेन येवपाक भाग घेवपाक मिसांत जातलें आसा सुविधा स्टेप्स आसा जायना चडूंक सो इज माय पॅरीश एसेसिबल जाता जायना सो दीस इज वेर वी हॅव टू वर्क पर्सन वीथ डिसेबिलिटी आमी तांकां कशी फिरगोजेन हाडूंक शकता सो इन्फ्रास्ट्रक्चर दीस इज वॉट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर आय एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड कोणूय हांगासर पर्सन वीथ डिसेबिलिटी हू इज हॅविंग हियरींग लॉस आयकूंक येना मिसान भाग घेता ताका सोजमोतलें जें हांव कितें उलयतां तें सोजमोतलें ना वॉट इज देयर लँग्वेज sign language any sign interpreter is there in the church so here is where we have to work at the parish level why because a person with disability is very near to God okay खूब लागीं देवाक आनी तांकां तर आमी जी आमकोडे घडटा आमी तांकां सुविधा दिना जाल्यार आमी कित्याक आमचें जिवीत ह्या संवसारान आय वील टॉक अबाउट दीस इन अ वेरी पर्सनल नोट आय वील शेअर अबाउट माय सेल्फ ऑन दीस पॉयंट अ लिटल लेटर ओके सो दीस इज अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर दीस इज अबाउट accessibility whereas the sign language is concerned second वाचूंक आतां choir is there थोडी जी पर्सन वीथ डिसेबिलिटी दिव्यांग आसा पळय ती खूब हुशार तांकां दोळ्यांनी दिसना जायत पूण मधूर ताळो आसा ओके सो दे कॅन बी इन्क्लुडेड इन द choir ओके दे कॅन बी इन्क्लुडेड एज इन द म्युजीक ओके सो असले जाग्यांनी तांकां
फुडें हाडून आमच्या बारोबर सहभागेली करप हो आमचो कायदो. हें जें आमी करूंक जाय. ओके, सो एट द PPC लेवल, PPC ग्रूप आसता न्ही, आहा न्हू कमिटी, कोण आसा जो दिव्यांग जो मेंबर आसा तांकां वांगडी करप, तांकां तरी सहभागेलीपणान घेवन चल्ली जाल्यार आमकां सगल्यांक कळून येतलें कसली गरज आसा पळय ती. सो ह्या जाग्यार तांकां फुडें हाडप. ओके, वेबसायट्स, वी हॅव लॉट ऑफ वेबसायट्स. इज इट एसेसिबल? आयकूंक येना तांकां, ते कशें सजमतेले नो. सो दीस वेबसायट्स हॅव टू बी एसेसिबल. सो देर आर मेनी मोर थिंग्स जायते जे आमी करूंक शकतात तांचे पासून. ओके, येस, नेक्स्ट. येस, I want to tell you something very personal about me, and that's why I always say Divyang, Jenna, person with disability, they are very near to me. Now why? कित्याक पासून? जेन्ना हांव म्हजें शिकप करतालें मास्टर्स इन क्लिनिकल सायकॉलॉजी, आय नेवर थॉट, केन्ना चिंतूंक ना हांव दिव्यांग भुरग्याच्या बाराबर वावर करतलें म्हणून. जेन्ना हांव गेले एक स्पेशल, म्हाका इंटर्नशीप आसली एज पर माय कोर्स इंटर्नशिपाक, दॅट इज द टायम, फर्स्ट टायम इन माय लायफ आय हॅव सीन पर्सन विथ डिसेबिलिटी. जायते तरेचे भाशेचे डिसेबिलिटी हांवें पळयले फर्स्ट टायम, आनीक काळजान भिरांत आयली, कित्याक केन्नाच पळोवंक ना, केन्नाच अशी आमकां वाटेर केन्नाच दिसूंक ना म्हाका. सो हांवें म्हणलें कशें अशें कशें घडोंक शकता. ओके, देन स्लोली आय वेंट इन टू द स्पेशल स्कूल, आनी हांवें म्हणलें हांव त्या इस्कॉलांत ह्या भुरग्यांक शिकयतलें. ओके, तेन्ना म्हजो डॅडी म्हणूंक लागलो, तूं इतलें शिकलां, ओके, मास्टर्स केल्या, तूं ह्या भुरग्यांक कित्याक शिकयता? ह्या भुरग्यांक स्कूल लेवल, तुवें कॉलेज लेवल शिकोवपाचें, ह्या भुरग्यांक तूं शिकयता? सो ते टायमार डॅडीक कोण व्हडले पत्तून दिना न्हू, सो तशें हांवें ओगेच रावलें, हांवें जाप करूंक ना. एक वरोस सरलें, दुसरें वरोस सरलें, तेन्नाय पोत्तून म्हाका म्हज्या डॅडीन म्हणलें, कित्याक तूं ह्या भुरग्यांक शिकयता? आं, त्या भुरग्यांक शिकोवपाचें न्हू, त्या भुरग्यांक थिंगा वचो नाका, तें जॉब सोड, ती सर्वीस सोड. तरी हांवें म्हणलें कित्याक सोडूं? ना, यू आर हायली क्वॉलिफायड, यू गो इन द कॉलेज लेवल एज अ लेक्चरर. तरी आयकून घेतलें. एक दीस म्हाका डॅडी म्हणूंक लागलो, म्हजे काजराची तयारी चलताली, आनी म्हजो डॅडीन म्हाका म्हणलें, तूं आतां पळय काजार जातलें, आनी तूं ह्या भुरग्यां बाराबर रावता, तांकां शिकयता, तुजीं भुरगीं तशींच जातलीं. ओके, दीस इज वॉट पिन्ड माय हार्ट. ओके, आनी ते टायमार हांवें म्हणलें आनीक ओगे रावचें ना. ओके, एंड ही सेड टू मी, यू वील ऑल्सो गिव बर्थ टू सेम टायप ऑफ चिल्ड्रन. आनी तेन्ना हांवें ताका सांगलें, ना, हें जें तूं कितें म्हणटा तें सारकें ना. वी आर 3 siblings, तीग जाणां आमी. आनी हांवें म्हणलें, डॅडी, तुका तिगां भुरगीं, तुजीं तिगांय भुरगीं सारकीं नॉर्मल, कांय उणें ना, देण्यांनी खूब भरल्या, जायते भाशेची टॅलंट्स आसा तिगांय भुरग्यांक, देवाक आर्गां. पूण ह्या संवसारांत दुसरीं जीं भुरगीं आसा तांकां कितें तरी उणें आसा जिवितांत, कितें तरी उणें आसा, आनी तें उणेंपण भरपाक देवान म्हाका धाडलां. हीं उतरां हांवें म्हज्या डॅडीक सांगलें, आनी हांव केन्नाच हें सोडचें ना, हो वावर हांव केन्नाच सोडचें ना म्हूण सांगलें ताका. आनीक इफ गॉड हॅज सेंड मी, देवान जें म्हाका धाडलां हांकां हातीक धरून वयर काडपाक अँड मेक देम केपेबल एट दियर एबिलिटी लेवल
टू ब्रिंग देम एट द्या एबिलिटी लेवल म्हाका धाडला जाल्यार देव म्हाका तशीं भुरगीं फावो करतलो केन्नाच ना. This is what is the misconception that we all have it in our mind. त्या भुरग्यां बराबर हांव रावलीं वागलीं ओ ती म्हज्या सांगाता बसलीं जाल्यार आमचेंय जिवीत तशें जातलें ओ आमचीं भुरगीं तशीं जातलीं अशें जायते आवय बापायचें मन आसा. Okay, this is the reality, this is the fact that I am sharing with you all about my own personal life. आनी त्या दिसाक हांवें म्हज्या बापायक अशें सांगलें आनी तो ओग्गी रावलो आनी एक दीस हांवें ताका म्हज्या इस्कॉलान घेवन गेलें जे वी हॅव आवर एक्जिबिशन ऑर एन्युअल फंक्शन आसता पळय तेन्ना ताका थिंगा घेवन गेलें आनी तांकां दाखयलें ही भुरगीं जे उणे मोनाची आमी म्हणटा वी कॉल देम डिजेबल्ड दे कॅनॉट फंक्शन एज पर माय एबिलिटी कितें करूंक शकता पळय तें ताणें पळयलें. ओके वी हॅड वन स्टुडंट देन शी बिकेम अ टिचर ताका ऑल हर 4 limbs वर नॉट देर दोनूय हात ना दोनूय पांय ना आनी तें एम्ब्रॉयड्री हँड एम्ब्रॉयड्री सुयेन शिंवताले काय बरो डिझायन केल्लो दोनूय हात ना आमकोडे दोनूय हात आसून 10 बोटां आसून जायना पूण ताज्या लागून कशें घडलें सो आमी म्हणटा दे आर डिजेबल्ड जायना तेंकोडे पूण हें कशें घडोंक शकता सो तेन्ना हांव म्हज्या बापायन म्हाका म्हणलें हो जागो तूं केन्ना सोडिनाका फुडें वच. ओके सो this is very personal to me, to my heart, and so here I am in front of you. तुमचे फुडें आयज तुमकांय सांगूंक सोदता की तुमच्या गांवान अशीं जी आमी म्हणटा दे आर डिजेबल्ड जायना तांच्या लागीं तांकां कशें तुमी धोर एक जावन कशें तांकां वयर हाडप कशें तांकां इगोर्जे लागीं घेवन येवप आनी सगळें एसेसिबल करप सुविधा फावो करप कशें तांचें जिवीत जें म्हजें जिवीत हांव करूंक शकता तशेंच तांचें जिवीत करूंक जाता काय ना. येस this is what I want you to do at this level, parish level. ओके जायतीं जाणां जे हांवें स्कूल सांगलां न्हू डेफ एंड ब्लायंड 40 स्टुडंट्स 40 भुरगीं शिकून आयज वर्सांतल्यान एकूच वर्सान जॉब प्लेसमेंट घेतला जांकां आयकूंक येना आनी पळोवंकूय जायना 40 भुरगीं जॉब प्लेसमेंट घेवन आसा. अशीं आमच्या इस्कॉलान जायतीं जाणां भुरगीं आसा जीं 12वी पर्यंत शिकून व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी वावर कोत्ता जे तांचे लागीं घडटा त्या जाग्यार तीं आसा. देर आर लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज वीच आर देर. ओके सो इट इज ओन्ली मी आर मायंड आमची नदर जी आमकां म्हणटा लिमीट आमी नॅरो मायंडेड पळयता बारीक वाटेन पळयता ही वाट व्हडली रुंद कशी करूंक जाता व्हडली करून कशें पळोवंक जाता हें दर एकेल्याचें घडलेलें आसा. जें म्हज्या जिवितान हांवें अणभवलां तें हांवें तुमकां सांगलां तेच भाशेन तुज्याय जिवितान कितें तरी दुसरें कर तुजेय जिवितान दुसरें एका मनशाच्या तरी जिविताक हात लावन तांचें जिवीत बदलूंक जाता हें सगळीं करतलीं म्हणून म्हजी आशा. येस so these are the 3 schools which I have named. There are many other schools also जायतीं आनीकूय स्कुलां आसा जे लागीं मारगांव आसा जायते कडेन आसा पूण ही जी कारितास गोवा चलयता ओके एंड फुडाकार घेता फादर मॅवरिक फेर्नांडीस डिरेक्टर ऑफ कारितास गोवा. सो they are doing lot of things in this. so तुमकां तरी कोणूय आसा जाल्यार you all can contact the school, you all can contact your parish priest, he will guide. Okay, but make a difference. This is what we all are here for. Okay,
आमचो हो जिवीत जे एकूच जिवीत आसा आमकां, एकूच लायफ. Let us do a difference. Let us do a difference. So I always say, I have 2 children now. I don't have to bother. म्हाका म्हज्या भुरग्याचें चिंतूंक नाका. कोण पळयता? देव राखता तांकां. हांव तांकां सोडून हांव गेलें. कोणाक पळोवपाक जीं भुरगीं जे देवाच्या काळजाक चड म्हत्वाची पळय तांकां पळोवंक. आनी गॉड इज टेकिंग केअर ऑफ माय चिल्ड्रन एट होम. I don't have to bother. Yeah, so this is a small message that I want to give you all over here. Change the slide. So this is what I have already told you what you can do. Bring them in the choir. Bring them for reading. वाचूंक थोडो वेळ लागतलो तांकां, आवगोडा येतली, पूण दुसरे नदरेन पळय नाका, पूण तांकां एक सवलत फावो करूंक. होच आमचो कायदो, हो एक क्रिस्ती धर्म. या सो सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी थोडो वेळ म्हजें चीत दिवन आयकलें म्हणून तुमकां सगल्यांक थँक्यू. गूड नायट. ऑल्सो thank you, Father, for giving me this opportunity to come and express my thoughts and views in front of your parishioners. Thank you so much. On behalf of Father Bolmex and the parishioners of Chikali, Tanya Kuto, we thank you very much for giving us and enlightening us about differently abled children. You have opened our eyes, and in fact, what you have suggested, including them, we never thought of it. Thank you for opening our eyes, and we do pray that we will also be able to include all those special children and people into our church. Thank you very much. We shall now get ready for the veneration of the relic. शेवटा गाण घेऊया. U20 page 240. U20. आमचे पासून विनत करपाक घेवन फ्रांसीस शावेरा मागणी करूया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा देखून जेचें नांव आनी सगळ्यांची
आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूम दिना त्या खातीर संतोषां आनी बापा खातीर नासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमच्यो त्रेग बापाक जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळकी पळय म्हूण मागता आनी सवता पासो तुजे बरोबर तिजोरी पवित्र आत्म्या बाबा कंटा आमेन. Sa